सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कसं काय मंडळी, कशी आहात सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली, सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आहा. सो गायज थोडे दीस पयलीं ना एक हांवें व्हिडिओ केल्ली, म्हाजे जे कपडे आसा जे म्हाका यूज ना ते हांवें डोनेट केल्ले. ती जर तुम्ही व्हिडिओ पळोवंक ना जाल्यार फुडें लायता हांव, ती पयलीं पळोवन घेयात तुम्ही. फूल कपडे आहा जे बरे बरे पॅन्ट शर्ट बीन आसा, सो ते आमी दितली. आनी बरे मम्मी आतां घडी मारता आनी ते पिशवेन घालून दितली. सो पळोवं शकता तुम्ही, बरे बरे आहा. लाईक जीन्स दाखय घे मे. सो गायज ही पळयात जीन्स काय बरी हा. सो आमकां ती यूज ना, जेंट्स पॅन्ट आहा ती पळोवं शकता तुम्ही. सो ती बीन आमी दितली. जे गरजेचे ना कपडे जे आमकां यूज ना ते आतां म्हटले दिवया आमी, आनी अशें करून पॅक करता आमी आतां ते. गायज हे ना हांगसर कपडे कलेक्ट करपाक गेले आनी मोस्टली आमी हांकांच कॉन्टॅक्ट करता. हेच कपडे आमचे व्हरून दुसऱ्या पर्यंत पावयतात, जेंकां गरज आसा तेंच्या पर्यंत हेच आमचे कपडे पावयतात. सो गायज ही व्हिडिओ पळोवन म्हज्या एका सबस्क्रायबरान म्हाका कॉन्टॅक्ट केले इंस्टाग्रामार, आनी तिकाय बीन अशें दिसलें की आपले कपडे डोनेट करपाची आपल्याक गरज आसा म्हणून. आनी तिने म्हाका इंस्टाग्रामार कॉन्टॅक्ट करून विचारले पयलीं की तू डोनेट करूं शकता काय म्हणून. सो गायज हांवें बिंदासपणे सांगले की हय म्हणून, म्हाका काय प्रॉब्लेम नासले. तेज्या मागीर तिने म्हाका कॉन्टॅक्ट करून परत एकदा तिचे कपडे म्हणटात तशे घरा हाडून पार्सल केले. खरें तर ती जर व्हिडिओन येयल्ली नाय म्हाज्या जाल्यार म्हाका खूपच बरें दिसता आसतलें, बट कशें आसा सगळींच कितें कॅमेरा फुडें कम्फर्टेबल नासता आनी ती आमच्या गांवा सायडीकूच आसा, दुसऱ्या गांवान आसा. सो आमच्या लागींच पडटा तिका येवपाक. आनी तिने कपडे ते म्हाजे कडेन हाडून सद्या दिल्ले आसा. 4-5 दीस जाले दिसता कपडे हाडून दिल्ले आसा, बट म्हाजे कडेन खरोच टायम नासलो ते कपडे डोनेट करपाक आनी व्हिडिओ बीन करपाक. बट फायनली आयज हांवें तांकां कॉन्टॅक्ट केलो आनी आयज ते हांव कपडे डोनेट करपाचें आहा. आनी गायज खरें सांगूंक जाल्यार हांवें ती व्हिडिओ कित्याक केल्ली, खरें तर म्हाका म्हाजे थॉट्स जे आहा, विचार जे आहा ते कोणा पर्यंत तरी पावोवपाचे आसले की म्हाजी व्हिडिओ पळोवन कोणाक अशें दिसूंक शकता न्हय की आमकांय गरज आसा कपडे डोनेट करपाची. आनी खरें तर तशेंच जालें, तिकाय बीन अशें दिसलें की कपडे डोनेट करपाचे. आनी म्हाजे जे विचार आहा ते एटलिस्ट एका मनशा पर्यंत सुद्दां पावले. ही व्हडली गोश्ट आहा म्हाका लागून. आनी आयज तिचे कपडे डोनेट करपाचे आहा. इवन तुमकांय बीन सांगूंक सोदता हांव की गायज पळयात, आतां सद्या पावसाचो सिजन आसा, पावसाचो सिजन येतलो. इवन आमकां कपडे आसून सुद्दां कितलो त्रास जाता. सो तुमी चिंतूं शकता ज्या मनशा कडेन कपडेच ना तांकां कितलो प्रॉब्लेम जाता आसतलो. सो तुमी बीन तुमचे अशे कपडे वेस्ट करूं नाका, कोणाक तरी डोनेट करा. आमच्या सरावंडींग कितलेशे लोक आसतले तांकां खरीच कपड्यांची गरज आहा. सो गायज प्लीज कपडे म्हणटा तशे डोनेट करा. आनी तिजें काम आयज हांव करपाचें. खरें तर ती व्हिडिओन येयल्ली जाल्यार खूब बरें दिसतालें, बट हांव तिचें आयज काम करपाचें आहा. तें म्हाजें काम आसा डोनेट करपाचे कपडे. आनी ऑलरेडी हांवें तांकां कॉन्टॅक्ट केला. सो हांव तांचो वेटूय करता, आतां येतलेच ते कपडे व्हरोंक. आनी तेज्या मागीर आयचो दीस आहा तो फूल बिजी आसा म्हाजो. ऑलरेडी सगळो प्लॅन चाल्लो आसा कसो कसो कितें कितें करपाचें आहा तें काम. सो पयलीं हांव कपडे डोनेट करतलें आनी तेज्या मागीर म्हणटात तशें खोप म्हणटात तशी खोपेचें काम करतलें. पयलीं कपडे डोनेट करतलें. सो गायज पयलीं आमी कपडे डोनेट करून घेवया. आनी मेन म्हटल्यार हांव ते कपडे तुमकां पयलीं दाखयता. ओपन काय करूंक ना, तशाक तशेंच हाडून दवरला, बट दाखयता तुमकां हांव ते बॅग. सो गायज चला तर तुमी पळोवन घेयात. सो गायज तुमी पळोवं शकता हे आसा ते कपडे फूल पॅक करून दवरले. आनी साडी बीन पळोवं शकता, साडयोय आसा हितून. आनी थोडे कुर्ताज बीन कितें कितें आसा, आमी ओपनूय करून पळोवंक ना. सो अशें करून हे फूल पॅक आसा बॅग. आनी आमी आतां वेट करता ते येतले म्हणून. हांवें ते कपडे डोनेट केले आनी कपडे ते घेवनूय गेल्ले आसा. सो आतां म्हाजें काम उरलां तें खोपीचें काम. खोपीक हांव प्लास्टीक घालून घेतलें, कारण एक काम जालें. दुसरें काम आतां सोमतेच हांव करूंक वयतलें, पोरसान म्हणटात तशें. सो गायज खोपीक कापेतूय आमी घालून घेवया सोमतीत, मागीर एनी टायम पावस येवं शकता म्हणटात तसो. सो चला तर हांव तुमकां पोरसान वयता आनी थंय डायरेक्ट मेळटा. काम नाही, आम्ही इतल्याच कडे स्टॉप केल्ले कारण प्लास्टीक नाहली त्या दिसा तेज्या खातीर. आनी ही जी ओल्ड प्लास्टीक आहा तीच घालून सांडलेली. सो हांव आतां ती न्यू प्लास्टीक हाडलेली आसा, आमी ती घालून घेतली. आनी हांगसर मम्मीन क्लिनूय केलें थोडे फारशे, बाकीचे क्लीन करपाचे आमचे. आनी आतां ती घालून घेवया मगे सोमती. चल तर.
हे पया हांगा चढला आणि हांगा पसरो पया. सो गाईज काम चालू आहे सध्या कापेटीचे. त्या दिवशी इनकम्प्लीट काम उरलेलं ते काम चालू आहे सध्या. निसण आधी वयल्या लेवलाची होऊ शकता तिथं ऑपरेशन केलेलं आहे. ऑपरेशन हे पया हांगा ऑपरेशन केलेलं आहे तिचे. पया हांगा रिका रॉड घातला. निसण आधी वयल्या फायनली अर्धा काम झालेला असा. अजून कुबा 50% झाला नो. मागे रांग म्हणजे ती आता तर काही सांगसर नाही कापेत बीन घालू इतली इजी ना. कारण नाही ज्या प्लेसीर हांव कापेत घालता पळय थंय लायन गेल्ली आसा. म्हणजे लायटीचो पोल आसा आणि वायरी गेल्ल्या. सो वयर चडोवूय तितले मेळना. बाय चान्स हात लागलो जाल्यार करंट मारूं शकता. तेका लागून आमकां प्रॉब्लम जाता वयर बीन चडप. तरी बट हांव चडटा कारण थोडी वर्ष संवय आसा म्हाका. आतां कशें करूंक जाय तर खरें न्हय. आणि ऑलमोस्ट अर्धें काम आसा. आणि आयज तर भरपूरच काळोख केल्लो पावसान. राती पावस पडला खबर आहा तुका? राती बारीक बारीक पावस पडा. हो सो काय सांगसर नाही बारीक बारीक पावस शिवरतालो बट पडोंक ना तितलो. पडलो जाल्यार बरें आसलें. पण आयज फूल डे तर दमट आसा. दमट आसा सध्या तर. फ्रेंड्स हे आसा ते वायरी पळोवंक शकता तुमी. पोल हा सो रावोकूय हांगा पॉसिबल ना. आनी ही जी आमी निसण हाडल्या पळय कोणाची ती बीन वयल्या लेवलीच्या. कारण तिका सद्या कितें म्हणटात ते ना तेका फ्रॅक्चर पडलेला. ऑपरेशन केल्लें सगळें. आनी हो आसा पूण हेचेर रावपाक तितलें पॉसिबल ना हांगा. आनी हांगसर सगळें उडयल्लें आमी कितें कितें. सो फायनली आमची खोप रेडी आसा. पळोवंक शकता तुमी. ह्या सायडीनसून त्या सायडीन आमी वाडयल्ली आसा. सो मागीर कोणीय माजरां बीन येवन बिंदास रावूं शकता तेका लागून. आनी वायरींग लागून मातसो म्हाका प्रॉब्लम जातलो खोप करपा खातीर. तरी बट हांवें एडजस्ट केली आनी ती केली. सो फायनली डन आसा आमची खोप करून. आतां पावस एनी टायम पडों शकता आनी पडल्यारूय जाता कारण आमची खोप म्हणटा तशी डन आसा.